नमस्कार भवानीस्त बापू. नमस्कार. बापू म्हणल्यार जगदीशराव श्रीपादराव वालावलीकार. हे मूळ सांगे गांवचे, पूण नोकरी निमतान ते बँक ऑफ इंडिया काम करताले. तेन्ना मडगांव जे आयिल्ले ते मडगांवाच स्थायीक जाले. नंतर तांगे भुरगे शिकपाक लागले आनी हाका लागून ते मडगांवांत सद्या आसात. जरी ते सांग्यार मडगांव रावले तरी सुद्दां तांकां सांग्या बद्दल खूब ओड आसा. सांग्यार ते मदीं मदीं आयिल्ले आसतात आनी चड करून सांग्या आमगेल्यो सण परबो, देखीक सांग्या शिगमो, विठोबाचो कालो, पायकदेवाचो कालो, घरांतलो शिगमो, तांगेलो चवथ, दत्त जयंती आनी अशे इतर जे पळय बाकीचे धार्मीक परबो आसात तांगेली हजेरी ही आसताच. आतां बापू, तुमी एक कलाकार, ज्येश्ठ वांगडी आनी शिगम्याक तुमी तुमगे भोवमूल अशें योगदान दिल्लें आसा. ही पायकदेवाची सेवा केल्ली अशी एक तुमी ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ अशे कलाकार आसात. आमगेल्या ह्या सांग्यावल्या शिगम्याक 97 वर्सां जालीं आनी आतां ह्या वर्सा म्हणजे 2024व्या वर्सा जो शिगमो येवपा आसा तो 98वादो आसतलो. म्हणजेच 100 पूर्ण करपाक फक्त 2 वर्सांच बाकी आसात. आतां ह्या 97 वर्साच्या कालावधीन आमगेले जायते ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ अशे कलाकार वांगडी ह्या माचयेर नाचून गेले. ताणें आपल्याली बहुमोल कला लोकां मुखार दवरली. पूण आज ते आमचे मदीं हयात नात. आसा त्यो फक्त तांगेल्यो यादी आनी त्यो आमची यादी सदांच स्मरणां उरतल्यो. पूण आतांच्या येणाऱ्या पिळगेक, तशेंच आमी सुद्दां तातूंत थोडे आयले म्हणल्यार जाता, तांकां तांगेलो शिगम्याक तांणी कशे तरेन ते काम करताले, तांगेलो एग्जॅक्ट रोल कितें आशिल्लो हें जायत जाणांक खबर ना. आनी तें खबर आसचें आनी पुर्वजाच्या पावलार पावल दिवन येणाऱ्या पिळगेनय बी तसोच शिगमो मोठ्या नेटान आनी उमळकीशेन फुडें व्हरचो ह्या हेतून आज ही तुमचे मुलाखत घेवपा खातीर आयिल्लो आसा. आमची शिगम्याची सुरवात माघ शुद्ध शुक्ल दसम म्हणल्यार ताका आमी वासवी दसम म्हणटात, तेन्नाच्यान सुरवात जाता. आनी ताजो शेवट जो आसा तो आमगेलो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे आमगेलो गुडी पाडवो. त्या दिसा धुळवट जातकीर, गुलालोत्सव जातकीर मागीर सामुदायीक स्नान, देवा घराणें हें करतकीर मागीर आमगेलें सोंपता. म्हणजे जवळ जवळ हो म्हाका दिसता एक 50 ते 52 वर्सां काळ आसतलो. ह्या मदीं कितें कार्यावळी जातात हाजे बद्दल तुमी आमकां पुसटशी म्हायती दिवंक शकतात? वाजपी दसम जातकीर मागीर आमगेली हें जाता न्ही, ते दुसऱ्यान सुवार सुरू. हय. ते विठोबा देवळा कडेन वचून सुवार बी वाजोवन हय. मागीर आमगे रमट सुरू जाता न्ही. होळयेच्या दुसऱ्या दिसाच्यान रमट सुरू जाता. हय. आनी ताजे नंतर आमगेलें जें हळडूण आसतालें हय. त्या दिसाच्यान म्हणजे आमगेलें तें हाका फाल्गून दसमीक आमगेलें हळडूण जाता. हय. आनी हळडूण जातकीर मागीर आमगेलें सगल्यो सुरू कार्यावळी सुरू. हय. माघ म्हयन्या पळय आमी वाजपी दसम करतात. हय. ताजो फाटल्यान उद्देश कितें? वाजपी दसम म्हणल्यार कितें? वाजपी दसम म्हणजे जवळ जवळ आमगेलो शिगमो सुरू जाल्ल्या भशेन. हां. शिगमो तशी नाटकां बिटकां न्हय रे. हय. वाजपी दसमीच्यान आमगेली सुवारी वाजोवप जाता. हां. मांडार वचून वाजयतात. हां. तशें घरांनी सुवारी वाजयता घरांत शिगम्यांनी सांग 4 दिसांक हां. घरांनी बी वता ती. पूण आमगे मांडार उमेदवार येता आनी वाजयतात, वाजोवन वतात. हय. आनी म्हाकाय थोडी खबर आसा की ताजे नंतर मांडार जेन्ना सोमार जाता
तेन्ना सोमाराच्यो भजन आनी आरती जातकीर बी हय स्वारी वाजयताले हय होळी जायसर. जायसर तें कितें आसा ते लोक आतां ना ते उमेदवारीक लोक जे पळय आशिल्ले आमगेले जाणटेले आशिल्ले हां. गोपाळराव गोविंदराव बी म्हणून हां ते शिगमो म्हळ्यार सामके पिशे जाताले. हां तशे हांगा कोसमेले बी हां बागदाद म्हण हे म्हण ते सगळे शिगमो म्हळ्यार मोठें आशिल्लें ताका कानून नाशिल्लो. हां आतां ते आतांच्या भुरग्यां कडेन तितलें ना करूं जाय म्हूण करप अशें आसा. म्हळ्यार आतां पळय हरदासाचो पळय रोल जो आसा हय तो गोनाप्प करतालो गोनाप्प करतालो. भट म्हणटा लालबाब जातालो. लालीबाब. हय लालीबाब म्हणजे आमचो रुद्राजी तुमले बापूय. तोमली बाब रुद्राजी सालेलकार आनी गोनाप्प म्हणजे गोविंद सालेलकार. हय आतां त्या भायर बोमबाप्पा हय विरगूट जातालो. विरबत जातालो. पूण पयलीं वाणी बामण आसतना तो उत्तम बी म्हूण जातालो ताजी याद म्हाका ना. हां बोम जाताली याद आसा. आनी गणबाब सालेलकाराचो रोल कितें आशिल्लो? गणबाब पाठ करतालो न्ही नाटकां फक्त पाठ करतालो. आनी बाकीचें काम करताले ते खूब. आनी सर्वोत्तम बाब मणेरकार तो प्रॉम्प्टर सामको आमगेलो पेटंट. नाटकां प्रॉम्प्टर हय म्हणजे तो नाटकां असो ना, ना, कांय कलाक तो भाग घेनाशिल्लो. तो प्रॉम्प्टिंगाक फक्त करतालो. प्रॉम्प्टिंगाक लालीबाब सालेलकार आलो. भट लालबाब भट जातालो. भट आनी गुणबाब साकोर्डेकार म्हणजे घनश्याम साकोर्डेकार म्हणजे दाद साकोर्डेकाराचो बापूय. ताजी याद जायना म्हाका. राणूबाब कोस्मो ताका पळयलां पूण ताजी याद ना तितली. हांव सामको गो बिलबाब सालेलकार. हय हय तो सामको तो कसलेंय काम करपाचो दिव जाल्यार दिव फाट धर बराबर वता आसतना दिव बी जाय न्ही. आं. तो दिव जाल्यार दिव घे असो बी सामकें हें जाय. म्हणजे तेन्ना आतां भशेन लायटी नाशिल्ले तेन्ना पेट्रोमास घेवन वचपाचें. बराबर आशिल्ले 2 दीव आसताले हय न्ही. पेट्रोमास आशिल्ले. बरोबर पेट्रोमास आशिल्ले. बरोबर. चाफू आनी आमगे शिगम्यान बी चाफू म्हूण सावड्डे आशिल्ले तागेले पेट्रोमास ते व्हडले वाटकुळके लायताले स्टेजीचेर. आनी कोण जन म्हणटा कोण लायतालो खंय न्ही. म्हणून तो तागे चड दिसता म्हाका. आं. चाफू म्हूण तागेले पेट्रोमास ते मोटेले अशे वाटकुळे आं. ते उठून मागीर हें घालपाचें फुकट बी घालपाचें तें बी. मेघ बाबाचो रोल कितें आशिल्लो? बाबा पार्ट केल्लो म्हाका याद जायना. म्हणजे बेश्टो असो वांगडी आदाराक उमेदी उमेदी. आनी काशाप्पा काशनाथ सालेलकार ताजी म्हाका हें ना काम केल्लें बी पळोवंक ना ताका. पळयल्यार ताजी याद आसा पूण शिगम्याक कितें केल्लें पळोवन याद जायना. विनबाब सालेलकार विणून आसतालो वो ते अरदासा बराबर बी येतालो ते दम बराबर बी. तुतुलाप्पा सालेलकार मुकुंद सालेलकार म्हणटा पळय तुला पण पार्टी केल्लो पळोवंक ना पंढरीन केल्लो पळोवंक ना. पंढरबाबाला खबर ना. पूण हे पयलींचे हे जाणटे हे कलाकार म्हणजे जावं कशें जावं म्हणजे हें ना जाल्यार त्या भशेन नाटकांकच काम करपाक जायना बाकीचे तुका आदार दिवपाक न्ही. केलें ताजे फाटल्यान आयज तो दुसरो पंगड म्हणजे आमचो चे दामाजी हय हय दामाजी कोसंबे. ते शिगमो म्हळ्यार सामकें पिशे जाताले. हय म्हणजे गोनबाबा फाटल्यान म्हणजे आमचो गोनाप्पा फाटल्यान हय हरदासाचो रोल ताणें केला. तांणी केला. 2-3 वर्सां मांडार साकून थंय पांय पडून ये म्हणसर कल्याण बाब येतालो हां असो तो करतालो म्हणून. हां मागीर ताच्यान जायना जालें न्ही बंद जालो. हां पूण कामूच करतालो बाबूच करतालो. तागे मागीर कल्याण बाबा फाटल्यान तागे चलो अवधूतान बी कांय केलें ना. आनी हो आमचो रावजी बाब सालेलकार गणब बाबालो म्हणजे हो नुरुबाब हय पाणूबाब तांगेले तो ताजी म्हाका रावजी बाबा याद जायना पूण नूर बाबाची पाणू बाबाची मामाची विट मामा बी याद जाता. हां नूरबाब बी काम करपी न्ही. नुरबाब काम करपी संगीत कलाकार. पाणूबाब काम करपी. आमचो दामूबाब काम करपी. हो गजानन सामारी तो काम करपी. आवाज तेणी माटवां कितें आवाज म्हणटालो तो आमगे घरा कडेन क्लियर आयकूं येतालो येदोळ्ळो आवाज तागेलो. हां तो सवंग करपी. कल्याण बाबा म्हणटा तुमी तो हरदास करतालो मागीर ताणें सोडून दिलें. मागीर सोडून दिलें मागीर पार्ट कितें करता पूण म्हाका याद जायना.
मागीर रावजी बाब साकोडीकार, हय तो करतालो काम. शंकरबाब सालेलकार, हय मिशो बिशो तुगेत करता शिगम्याचा. निलकंठ बाब भाटीकार, हय तो श्रीपाठ बी करतालो. पुंडलीक बाब, फुडले भाव हय. मागीर शिवाजीबाब मणिरकार, हय तो करतालो. तोय श्रीपाठ करतालो. रामनाथ बाब नायक, ताची याद ना म्हाका पूण तो करतालो म्हणून ना. मागीर माबळप्पा सांवळो कोसंबे, तो विरपोद आनी ताणें कोण रे तो किचेक वोदां जाता तो कोण रे ते तो भिमाचो काय पाठ बी केलो. म्हणजे वीरपद हो खबर आसाच, हय. ताचे बाद नाटकां बी काम करता केलो काम. ताणें. मागीर जयबाब नाडकर्णी, हय, तो आनी हांवें बराबर केलो न्ही. तो जयबाब, दादा साकोडकार, दाम सालेलकार हे सगळे हांवें बराबर केले. मागीर महाबळेश्वर तोमोली बाब, हय हय तो श्रीपाठ. तेन्ना नटी बेटी नाशिल्ल्यो रे. ताजेर येता हांव. तो श्रीपाद सामारी म्हणून दादा हय. मेवणो कोसनालो. मागीर आनी शांतीबाब सालेलकार, शांतबाब वाजोवपाक बी पार्ट केलो म्हाका याद जायना. नाटकां पार्ट केलें ना पूण ते कासाळें हे कासाळ न्ही शेमेळ बी शेमेळ. शेमेळ बी वाजोवपाक सामको नंबर वन तो. आं. आनी दादा कोसंबे, राम सामको बू बू करून म्हणून उमेदी. उमेदी, हय ते नाटकां केन्नाच नाटक उगडलें ना पाठ करपाक. आं म्हणजे कसलेंय काय हें केल्यार तागेर तयार आसताली. आसतालें. मागीर विठू बाब, हय ते सगळे हे रे उमेदी नट रे. विनबाब सालेकार, हय वैकुंठप्पा, हय वैकुंठप्पान केलो. वैकुंठप्पा नाटकां काम करतालो. वय म्हणून कोण जालो. आतां मागीर ताजे फाटल्यान मागीर तुमी आयले सगळे. हय म्हणजे सत्यवान कोसंबे, हय नाना एकनाथ कोसंबे, हय हे म्हणटू आमी पळयल्ले. आनी आतांच्या तशें हांवें जॅकीन बाबा बरोबर हय म्हणजे आतां तातूंत काय मागीर भानदास कोसंबे, हय बाबू सालेलकार, हय राय साकोडेकार, हय ताका आमी दादा म्हणटाले. दादा हय कृष्णात संगीत रत्नम गेलें तें. कृष्णाथ सांबारी हय बाल्लान बसून केलें काम. काम केलां. हय. आं बालानय केलां. हय. आं मागीर दिगंबर वालोलकार, हय तो सामको पीस जाता. हय 2-3 म्हयने मागीर आतां नाटक घेवन भोंवप. स्वता तुमी हय तें हांवें म्हाका याद आसा नाटकांक. 63-93 पासून काम केलां. मागीर आमचो सुभाष ताका आमी हय. शाप्प म्हणटाले हय हय कोसंबे. हय मागीर बाप्पा भास्करराव वालोलकार, हय आनी श्रीपाठ पासून केला. श्रीपाठ केला. हय मागीर तुळशीदास कोसंबे हय ताणें केला. नाटकांक. हय मागीर सद नाडकर्णी सदांनी केलो. नाटकांक काम करतालो. गुरुदास काकोडो, हय केला. ऐतिहासीक नाटकां सामको आवाज मोठो काडून बी केला. मागीर देविदास सालेलकार केला. नाटकां हे सगळे नाटकांक काम करपी. हय संगीत न्ही तो देवदास पदवी बी. मागीर हो आमगेलो बिल बाबालो ताका नांव केशव बाप्पा म्हणटा पळय ताका. बाप्पान काम केलां. म्हणजे नाटकांक काम करतालो काय बाकीचे. नाटकांकूय करतालो नाटक. आनी बाकीचें करतालो. तेन्ना आमी खड्डे बिड्डे मारताले नाटकांचे कापता. हय म्हाका याद आसा. ते कापून दिवपाचे. बसप आमी हय. खळ बी घेवन ते दसोवप आनी ते दसोवप आनी त्या पार्टाचे हय त्या नोटबुकाचेर ते दसोवन दिवप तांकां. दिवप. कोण जे तुका समज अमकें दिलां हय त्या पार्टाचो ते दसोवन तुका दिलो तो करतें ताका दिलें अशें करून करताले. मागीर ओदोप्पा, हय दत्तकुमार नायक, हय महेश सालेलकार. हय महेश सालेलकार नाटकांक काम केलां काय हांव जाणा ते म्हजे प्रमाणे तो स्वारेक सामको वाजोवपाक सामको नाटकांक काम केल्लें आसा. दत्तकुमार बी म्हणटा तुमी वेगळे आमचे बरोबर वेगळे करताले ते तागेले म्हूण नाटक कितें करताले तो. हय मागीर ते एक आमी ग्रूप अशें केल्ले न्ही ते. केले. पूण आमकां मातशें चड जाण म्हणजे हे पयलींचे जे आसात हय ते तांगेलो रोल म्हणजे एग्जॅक्ट कितें आशिल्लो हें म्हणजे कोण हरदास जातालो कोण मागीर विदुशक जातालो. हय आतां रमटाक हय पळय आमी विदुशक आमचो
संकासूर हय संकासूर जावपाचो पयलो मान कोणें मेळयलो? म्हाका दिसता पांडू बाब काय दिसता, हांव सारको सांगूंक शकना, नाल्यार बाप्पाय करतालो बिल बाबालो. बिलबाबाल बाप्पा. हय सगळ्यां पयलीं अशें म्हूण पूण तो करतालो, मागीर अंदू करूं लागलो. हय म्हाका तागेलो खबर आसा. खबर आसा. मागीर शिवा ताजो भाव हय शिवानंद कसो म्हणजे शिवाप्पा म्हणटा पळय ताका आमी, ताणें केल्लो म्हाका याद आसा. आनी आतां म्हण तूं मागीर हो करता त्या फाटल्यान पांडूबाबा फाटल्यान मागीर उदय करपाक लागलो. तो येना न्ही. उदय करपाक लागलो. आतां आमकां संज्योत करता. शिवाल चलो तो करता. तो करता. म्हणटकीर आतां पळय म्हाका आतां एक जाण जावपा जाय. आतां भशेन जें पळय आतां आमी पळय शिशुरोत्सव मंडळ म्हूण केलां हय आनी आमी सगळे कडेन वचून पळय पटी आनी हें तें करतात, तेन्ना आमगेल्या ह्या शिगमो करपा खातीर उत्पन्न जें आसा येणावळ हय ती तुमी एकठांय कशें करताले? पटये भोंवताले, पटी घरा कडेन वताले आं पटी घेवपाक. प्रत्येकाली पटी आशिल्ली हय आनी ती पटी सुरू करता आसतना दामूक वचना सदां सांगिल्लें गोनाप्पागेर सुरू करा म्हणून. हय थंय करूं जाय म्हणून. हय त्या प्रमाणे थंय करताले एक शास्त्राक. हय थंयच्यान मागीर आमगेर येताले. हय आमचे शेजराक तुमी वाचते म्हणून बाकी त्याचे वचनाशिल्ले. ना कित्याक ते मागीर येताले मांडार. ना म्हाका दिसता की मागीर तुमचे बरोबर पळय हांव पळय वतालो पळय तेन्ना आमगेर साकून मागीर आमी मेघ बाबागेर वताले, हय मागीर रामनाथ बाबागेर वताले मणेरकार. हय म्हणजे अशें एक मान दिवपा खातीर ठरावीक सगळे कडेन कितें वतले काय तेय मागीर कितें जालें मांडार दिवपा लागले. मागीर बाकी सगळे विरपत्र आहेत तेन्ना ते सगळे दिताले. दिताले. मंगलाचरण जाता हय त्या दिसा जो पळय सुत्रधार हय जाता हय तो सुत्रधार जावपाचो मान कोणें मेळयलो पयलो? म्हणजे कोणें केलो पयलो? दामू जातालो न्ही ताजे पयलीं ताजे पयलीं म्हाका याद जायना. याद जायना. म्हणजे तुमी पळयलो तो म्हणजे हांवें पळयलो तो दामबाब चे तो हांवें म्हज्या लक्षांत तोच आसा. म्हणजे ताजे पयलीं एका तुमकां खबर आसा काय म्हणून? जालें जाल्यार तो हो बी जाल्यार गोनाप्पा बी जाल्यार तो एक करतालो अरदास बिरदास न्ही. पूण म्हाका ताची जायना, म्हाका तेची याद आसा. सुरवातेक ह्या कलाकाराचे हे कलाकार पळय जे आसात तातूंतले आतां पळय आमी पळय स्त्री पार्टा खातीर नट्यो बी हाडटा पळय हय तशे ते नटी हाडनाशिल्ले नाशिल्ले. आनी कितलेशेच जाण स्त्री पार्ट करताले. तोमुले करतालो, हां शिवाजीबाब मणेरकार करतालो, हां श्रीपाद सामारी करतालो, दादाल मेवणो हां तो एक करतालो. आनी एक जॅगिन बाबान पसून श्रीपाठ केल्लो आसा. आतां न्ही भुरगेपणांत. आनी चे करतालो, चे करतालो. सत्वान करतालो. हां निळकंठ बाब करतालो. हां निळकंठ बाब हय वय आनी वैकुंठप्पा वैकुंठप्पा याद जायना म्हाका पूण निळकंठ बाब करतालो. वो आमचो तोमुली सालीलकार श्रीपाठ स्त्री पार्ट. तेन्ना ते श्रीपाठ हे येवन मागीर हाडूं लागल्या. हां तेन्ना श्रीपाठ तोमुले बी. हां हो आमगेलो मणेरकार कोण रे शिवाजी मणेरकार हे बी ते श्रीपाठ पयलीं. हां देवण बी मागीर आयला. जाणा म्हण हे पयलीं हातूंतले पळय आतां तुमी थोडें नांव घेतल्या पळय तातूंत चडशे स्त्री पार्ट करताले. करतालो. शारदे पळय सरस्वती शारदेची पळय भुमिका जी आसा हय ती कोणी कोणी केल्ली तुमकां याद आसा? भानू धरून सगळें याद आसा म्हाका. आनी ताजे पयलीं ताजी पयलीं याद जायना. आमी 1926 शिगमो करपाक लागल्यात. हय 1936 ते 1994 हय ह्या पिरियडा भितर वानबाब कुसुमेन केला. हय आनी मागीर ताजे नंतर मागीर तांगेले मागीर घरांतली पळय चली हय चली करपाक लागली. आतां हें जें आसा सांग्या वयलो आमचो शिगमो जो आसा हय तो एकदम फामाद हय सामको फामाद विरपतभर सामको हय फामाद. म्हळ्यार आतां आमगेल्या तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत
वीरभद्र आमगेले फोंड्याय जाता, हय साखळी जाता, सांखळी जाता, हय मागीर बोरये जाता हय आनी चवथो आमगेलो सांग्यावेलो. पूण सगळ्यांचे की बरो फामाद म्हणटा सांग्यावेलो. हय. तो घेता लोक ते लोक तो घेता म्हणजे आमगेलो शिगमो जो आसा तो वीरभद्रा लागून फामाद. फामाद. आनी सांखळी जो पळय विरपोद आसा ते मचमटकारालो. हां ते नाटक करतकीर तांगेलो विरपोद जाता. आल्यार तांगेलो कोण करता पयलीं तांगे नाटकाचे तेच करताले. पूण आमगेलो पळय वीरभद्र आनी तो वीरभद्र हातूंत खूब फरक आसा. खूब डिफरन्स आसा. कित्याक आमगेलो वीरभद्र पळय जे पळय वाद्य वाजयतात, आमचो विरपोद, फोंडे विरपोद अशें खूब कडेन जाता. हय फोंड्या, सांखळे, सांग्यार आनी बोरये. प्रत्येकाक व्हडलो न्ही तो. आतां हांवें जर म्हणल्यार ताका राग येता वास्को सांखळेक असो बी म्हूण तांगे तांकां मोठो न्ही. हय पूण सगळे गोंयभर तोखेता ते आमगेले हय सांग्या वयलो. म्हण आमगेले शिगम्याचें खाशेलें आकर्शण म्हणजे वीरभद्र. साबू. नाटकां ती जालींच, हय. नाटकां जालींच, बाकी शारद्याचो ते रोल आनी बाकी ते जालेच. पूण गोंयभर सगळे लोक जे येतात हय. ते चड करून सामके वीरभद्राक येतात. सामके गर्दी जाताली. गर्दी येता, उबो रावपा मेळनाशिल्लें. उबे रावपा मेळनाशिल्लें. आनी पयलीं भशेन तुका ते आतां पळय कदेलां लायटी बिटी तश्यो नाशिल्ल्यो. ना. पूण तेन्ना सुद्दां लोक आपापल्याले बांक आनी हें ते व्हरून घालताले बसपा खातीर. साक आनी शेंद्री घालून बसताले. म्हणजे इतलें आमगेलें खाशेलें आकर्शण म्हणजे वीरभद्र पळोवपाक खूब येतालो. न्ही तसो जातालोय तो. म्हण सगळ्यां पयलीं वीरभद्र कोण केलो? म्हाका बोंब याद आसा. बोंबाप्पा मागीर मोबळो. आनी ताजे फाटल्यान माबळाप्पा. मदीं ते शिवान आनी आतां धर्म करता न्ही. हय पूण शिवान एक वर्स केल्लो. आनी हांवें बाबान एक वर्स केल्लो. हय म्हणजे पांडुबाबान म्हणजे हांवें केले त्या प्रमाणे पांडुबाब बी केन्ना समज खंय त्या हे कॉस्मे सुयर बी कितें हय जालें. कितें जालें जाल्यार तशें तांकां ताजें जायत न्ही हय तो. हय हय ते हेरां कोस्मेले. हय म्हणजे तेच करीत आयल्यात. तेच करीत आयल्या. आतां पयलीं फक्त संगीत, सामाजीक, इतिहासीक हय आनी पौराणीक नाटकां जातालीं. हय आतां भशेन कोंकणी आनी फार्सिकल नाटकां करनाशिल्ले. न्ही आतां उमेद ना तांकां आनी काय करपाचें हेंय ना. तेन्ना सगळें हें आशिल्लें. म्हजे कडेन अंतरदेशी लॅटर आसा दामू सालीलकाराली गुळेली काय खंयच्यान अमकें नाटक काड. कोण कितें सांगता आपूण पळयता म्हणून अमको पार्ट तूं करपा म्हणून दाखयता तुका म्हजे कडेन आसतलें. ताका अतिशय नाटक जाय आशिल्लें. ताका बुकटाचेर वागताली आनी येवप तें नाटक करप अमको पार्ट तुमी करपाचो बाकीचे आपूण कोणाक कितें सांगपा तें आपूण पळयता म्हणून अशें अशें म्हूण झगडून बिगडून न्ही रे. जाणा जाणा पूण जाणा ताका एक तें आशिल्लें. आरे ताका लागून हांवें गोवा एसोसिएशना कडल्यान परमिशन हाडलें. खरें म्हणटलें तूं हें नाटक करपा खातीर. तांची रायट तांचे कडेन आशिल्लें. तांचे बगर कोणाक मेळनाशिल्लें. म्हणजे पयलीं नाटकां करपाक परमिशन घेवचें पडटालें. सेन्सूर न्ही आनी आतां सुद्दां पळय ते कामरान सेन्सूर करून हय आतां सुद्दां आमकां परमिशन घेवची पडटा, फॉर्माल जालें. पूण तेन्ना ह्या नाटकाक परमिशन नाशिल्लें. ह्या मनशाक लागून हांवें परमिशन हाडलें थंयच्यान मुंबयच्यान. हां कळ्ळें. ती उमेदान तें बरें रे. आतां आनी एक सांगात आतां पळय आतां पळय आमी गोंय शिश्रोत्सव मंडळ म्हूण केलें पळय. तें मंडळ आतां फुडाकार घेवन येणावळ आनी ताचे बरोबर खर्च करतात. त्या वेळार हें काम कोणाचें सोंपयताले पयलीं तुमी? पयलीं थोडे सगळो तेंप तो भानूच करतालो. सुरवाते साकून लक्ष दिनाशिल्ले. हां आनी ताणें वर्सान वर्स सांगप तें हें डेफिसीट येता आपल्या भरची पडटा बी म्हणून. मागीर मागीर ते आमगेली कमिटी बी जाली अदू सालीलकार हय कोण हय आशिल्ले. हय हय ताणें मागीर तें कॉन्ट्रॅक्ट आपल्या कडेन घेतलें. ताका तूं कांय केन्ना काम पळयता म्हणून तशें चल्लें. हां पूण तेन्नाच्यान म्हणजे आतां तेन्ना पळय हें जातालें की तेन्ना डेफिसीट येताली आनी आतां आमी पळय मंडळा मार्फत पळय येतात. आनी आतां कितें आसा आमचे लोक देणगीदारी बी वाडिल्ले आसात थोडे वाडिल्ले आसात. आनी जे पळय सांग्यार जरी सुद्दां रावनात वीरपद दिसा सामके हटकून येता पळय ते दिसा आपल्याली पटी दितात. गर्वान जावना पूण म्हगेलो तो पळय चलो आसा हरीश तागेली इच्छा शिगम्या आपल्याला अमके हजार पावूंक जाय म्हूण तें. कळ्ळें न्ही. ते तो
काडटा आनी कितें करता ते. आतां गुढीपाडव्या दिसा पळय न्हवऱ्याची पळय आमी वरात काडटात हय. तेन्ना हो न्हवरो जावपाचो पयलो मान कोण मेळयलो? म्हाका दिसता गोविंदराव काय गोपाळराव कोण दिसता. बरोबर. हांवें तशेंच पयलीं खंय पूण तो चड पॉझिटिव्हपण करता आं. लागलो म्हूण ताका काडलो म्हणजे मदीं. गोविंदराव खंय वालावलीकार चड पॉझिटिव्हपण 1937 पर्यंत ताणें खंय न्हवरो खंय केला केला. पूण त्याच बरोबर खंय मातशें तागेलें म्हणजे तितली चड भोंवपाक लागलो. भाशा तितली बरी नासताली जाली म्हूण ताका हाका लागून बायलो बिलो खंय मातशी बंद करून न्हवरो लायले. पळोवपाक मातशी फाटी फुटी जाताल्यो. बंद करून लायलें. म्हणजे मागीर खंय अशें जावपाक लागलें की तो ताका बंद कर म्हणल्यार तो कसो आयकना. हय. म्हणटकीर मागीर ताणेंच खंय जावन चॅलेंज दिली हय. तुमी कोण कोण दाखयता पळोवया म्हणून. हय. ती खंय चॅलेंज आमगेल्या चीन खंय एक्सेप्ट केली हय. मानून घेतली आनी तेन्नाच्यान खंय चे करपाक लागलो. बरी खबर? ती मेन हें आशिल्ली तो जे पळय कितें फडकणपट करता ती नाका आशिल्ली. हय. चड जातालें न्ही तें. बरोबर. बायलांचेर चड हें करप दिता मर्यादा आसपाक जाय हय, न्ही. हय. तें चड करतालो तो. हम्म. तें जावपाक नाका आशिल्लें. आनी त्याच बरोबर न्हवऱ्याची पळय वरात काडटात हय. तें म्हाका याद जाता ते प्रमाणे व्हंवळीक सांगपा म्हणून थोडे घरांनी भोंवताले भोंवताले मीठ घेवन. मीठ घेवन. हय. आनी हांव जाणा त्या प्रमाणे हो आमचो मेघ बाबालो व्हडलो चलो मुल्ली. मुल्ली तो तुवालो न्हेसून भोंवतालो. आनी आतां एक बडी घेवन आनी मीठ दिवप काडून. हय एक्शन म्हणून मीठ हय दिवप. अक्षर येवपाचो अमको जो न्हवरो तें सगळें दुश्चिन तें मीठ बी दिवप म्हणटा तें बरें न्ही. शिकून न्ही तें नाना तरेची म्हणजे आमगेलो न्हवरो म्हण तशें पळय तसो न्ही तो. म्हणून पिशपण हय करपाचें. पिशपणां करपा न्ही तें. म्हणटकीर तें अकस्मात बंद कित्याक केलें आतां म्हणजे आतां शिगमो पळय जसो पळय न्हवरो पळय जाता पळय न्हवऱ्याक मग कितें आसा ना मागीर तो मुल्ली बी पेट्यार न्ही. तेन्नाच्यान मागीर हें मागीर केलें कोण ना जालें न्ही. कोण ना जालो म्हण तेन्नाच्यान ऑटोमॅटीक तें आपुणशें बंद जालें. ते लोक करतात ते ना जाले न्ही. हय. आतां आमच्या शिगम्याक गोविंदराव गोपाळराव म्हूण ते मेन नट सामके. हां. म्हणजे काम करपाचें. म्हणजे हे मेन नट म्हणजे हे दोनी उमेदवार पुरुश सामके. पुरुश पात्रां आनी स्त्री पात्रां करताले. म्हणून स्त्रीकार पूण ते काम बी करताले. हां. काकान आनी आबान तें कांय केलें ना केलें केलें ना. ना. हय हय ताजे नंतर आमगेले भास्करान हय बाप्पान केलां हांवें पळयलां. एक श्रीपाट पासून केलो ताणें. हां तागेले स्त्री पार्ट म्हाका याद जायना. जावचो ना. हय. आनी मागीर तो ते परिपाशक म्हूण ते हाजे बराबर हय तें ताटान फुलां घेवन ताट रावपाचें. घेवन तो आनी तो मनीस रावतालो. बरोबर उमेद बरोबर. न्ही ती. हय उमेद उमेद उमेद. कशा ना भशेन मागीर स्टेजीर येवन ते आपल्याले आनी तो कामूय खूब करतालो. हय पटी म्हण तेच मागीर ते हय, भोंवताले. हय, हय, हय. ताजे नंतर हांव आनी अवधूत भोंवपाक हय लागले हय पट्याक. हय हय तांचे फुडल्यान मागीर तूं आनी हांव भोंवपाक लागले आनी आतां हांव आनी दिनेश म्हणरकार भोंवता पळय. म्हणजे तशें तें ती परंपरा ती अजून चालूच आसा. दवरूं जाय म्हणजे दामून कितें सांगलें दामून सांगलें तें सांगता तुका हांव गोनाप्पागेर पयलीं सुरू करात. हय आनी एक दोन तशें भोंवले मागीर हांव तुका सांगतालो नाका म्हणून. गोनाप्पागेर करूं मागीर तुगेर आमगेर आनी वास्त्यागेर वताले हय हय. आमी. मागीर चडशे वचनाशिल्ले हय. कित्याक ते हाडून दिता म्हणटाले हय, हय. आनी प्रत्येक दिवपा आसा ते आनी म्हणटा हय आनी दिताले. थोडे कडेन गेल्यार कोण मेळनाशिल्ले ते जाल्यार ते मागीर हाडून दिताले. ते आमी थंय बसताले पळय हय. बसण्यागेर भायर बसून हांव आनी तूं बॅगान ते पेंगेन बसताले न्ही. हय. पिशवी हय ते अशे हें खाडबिलान ते करताले ते पयशे हय, घेवन हय, आनी हय. ते बी पिशवी भरून दवरून तें सगळें करून मेळपाचें. पळय आतां वीरभद्रा पळय जे व्हरायतात हय. ते वेळ पळय आतां तुमकां दिसना की व्हरावपा समज थोडे सिलेक्टेड समज लोकांक समज सांगलें हय. जाल्यार तो वीरभद्र आनी उठून दिसतलो आशिल्लो. दिसतलोच. पूण कितें जाता प्रत्येकाची भावना म्हूण आसता. भावने करता तांत सादर काल बाकीचे लोक विचारता आमी भावना जाली म्हूण ती बुरावळ अशी जावंक जायना न्ही ती. मागीर ताचे पाल भितर वता आनी भंय बी लोकांक हें वचना. पयलीं बोमबाबा भिताले वीरभद्र म्हळ्यार मांबळो कोसम्या पासून भरपूर भिताले. आतां हें धर्मळा भुरगुसो जावन पडलें न्ही. एकदम सुप्रियर करता पूण ते पयलींची भंयसो ना. बोमबाबा भिताले सामके तर अशें आनी 5-6 जाण कितले वताले. आतां आमचे परस भुरग्यां थंय वतात हो दो करपाक. ताका नाचूंक पसून मेळना एक वेळार अशें. आनी तो जेदो आड पडटा तेन्ना उबारपाक कोण नासता थंय ताका चडसो. एक दोन कोण वचून उबारता ताका थंय अशें. म्हळ्यार आमगेलो वीरभद्र जो आसा हय. ताका मातशें म्हणजे दैवीक अशें ताका मातशें हें आसा कित्याक खूब लोक येतात थोडे आतां सांगलें मरे तुका हय हांवें. हय
बोरये फोण्या सगळ्या साखळे बी विरभूत जातात. हय साखळे विरभूत जाते मोठमोठे कर्नाटकाचंच करतात ते काय कोण एकटो जात ते हय पूण आमचे इतलो विरभूत ना पावरफुलान असो तो केलो बरोबर खंयच जायना. बरोबर बरोबर प्रत्येक आवडलो न्ही हय. ताका मागीर वायट दिसत परत वास्को ते हांगा सांगलेच बरें म्हणटा सकाळी कित्याक ना ना म्हणत भागना हांवें अशें खंय हांगचो आसा पळय फोण्या बी जाता पळय हय. तो नाचना तो चलता 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 हे आमगे पळय त्या ठेक्याचेर पळय नाचता ताजें आकर्शणूय वेगळें ते शेमेळीचेर जे पळय ते सामकें वाजप सामकें आसता वाजप आनी मागीर मागीर वरावणी आसता न्ही वरावणी आसता वरावणी आनी आसता आतां वरावणी ते करतना आतां सगळे भुरगे थंय गर्दी करतात ओलो करपाक पयलीं थोडे आशिल्ले श्रीपाद बाब बरयतालो आं सालेलकार आं श्रीपाद बाब बरयतालो कितें वरावणी आं आनी लोक आशिल्ले ते बरोवपाचे म्हणजे तुमी अमके मार्क करताले अशें आं? म्हणजे अमक्या मार्कात कोण दिताले तूं श्रीपाद बाब मागीर आनी आमी वचोच नाशिल्ले थंय जाणा तांचे फाटल्यान तुमी वताले तें जाणा पूण पयलीं म्हणटा पयलीं पयलीं ताजे ते जाणटेलो वचून आमी आनी थंय भितर वचून नाशिल्ले आं हे जाणटेले 4-5 जाण वरयताले आं म्हणजे जे पळय थोडे पळय नाटकां बिटकां काम करना ते असलें काम करता करना हे तांकां करतालेच न्ही कोण वचनाशिल्ले जाणटे आं श्रीपाद बाब बरयतालो मागीर दामू बरयतालो आं अशें पूण सगळे अशी बुरावळ बी जायनाशिल्ली थंय आनी कांचो आशिल्लो भंयसो दिसतालो आतां हें सगळ्यां विचित्र जाला राणूबाबान विरबोध केल्लो हय राणूबाबान केला हय काय डायरेक्ट माबळो बापान केला ना राणबाबान केलो पयलीं राणूबाबान मावळ्याक मागीर माबळा पयलीं बोम बाप्पा हय मागीर राणूबाब मागीर माबळो माबळप्पा आनी आतां मागीर धर्मा धर्म्या फाटल्यान 1 वर्स शिवान केला याद जाता म्हाका आनी 1 वर्स पाडून केला सुरी कितें जालें तांकां हय तें तांगे मदीं म्हणजे तें लागून नाजाल्यार तांची हें विरभूत तांगेलो म्हणटकीर आतां तुमी आतांची पळय फुडली पळय येणारी पिळगेक जी आसा हय म्हणजे ही आमगे पुसटशी म्हायती तुमचे कडल्यान आमी कलेक्ट केली जी आतां येणाऱ्या पिळगेक जायते उपकार पडटली कित्याक जायते आमगे जाणटेले पळय आतां पळय नांव घेतल्यात हय ते बाबा ताणें एग्जॅक्ट शिगम्या खातीर कितें काम केलां आनी कशे तरेन तें वावुरल्या तें तांकां खबर आसचें ना ना हाका लागून आतां ही म्हायती तांकां थोड्यांक उपकार पडटली आतां हाज्याचे की बरो म्हूण तूं उलोवपाचें थोड्यांक कांय वचपाक तकलेन ना इंट्रस्ट ना तांकां आतां कोणाक पडटली बिडटली म्हूण सांगपाक जायना कोण ना तसले भुरगे इंट्रस्ट घेवन करपाचे बी न्ही म्हणटा तुमी आतां येणार पिळगेक कितें एडवान्स दिवपाक सोदता म्हणजे कशें आमगेलो शिगमो बरे भशेन जर तो चलता तितलोच बरो आमी जो पळय चलयताले चल्ला जाणटेल्यान जो पळय चलयला हय ताका एक जो पळय स्टँडर्ड आसा हय. तो मेनटेन करता त्या लोकांनी आमच्या फाटल्यान आं ताका आमी स्टँडर्ड न्ही ताका उरिल्लें आतां हांव बाकीच्याची सगळ्यांक कित्याक बाकीचे पळय तुमचे फाटल्यान जे पळय बाकीचे पळय सगळे पळय हांणी पळय नाटकां बी काम केलां आनी आतां जे भुरगे पळय काम करतात तांचे हाजे रोला बद्दल आमकां खबर आसा हय म्हूण ताका लागून हांवें सगळ्यांचो उल्लेख केलो ना ना करपाक ना आतां फॉर एग्जांपल दिगांबर हय तो 2-3 म्हयने पिसो जातालो पिश्यांक आसतालो तो हय आनी हय त्याच दिसभर खाक्यार 2 नाटकां हय हय आनी तुमचो खंय तो पळय कोण तो गोविंदराव हय तो खंय हातूंत खंय नाटकीर खंय सांगता खंय तें मागीर सोडनासलो तो भाशण सुद्दां आपल्यान करीत रावतालो आशिल्लें तशें शिगमो असो आशिल्लें. सोंपलो हय म्हणजे पयलीं उमेदूच मातशें खंय वेगळी आशिल्ली वेगळी वेगळी आशिल्ली ही आशिल्ली. गजाल खरी ते गोविंदराव बी सारके ते ना रे नाटकां हम्म. मनीस ना तसले ते सगळे तशें आशिल्ले पंढरबाब कोण सालेकार ताजी याद ना म्हाका आमची याद ना नाटक केल्ली याद ना असं म्हणटा पाणू जे होतो भाव तागे दोगी जाण आनी संगिताक आमगेले चडशें हें करपी म्हणटा कोण एक नोरबाब संगीत नाटकांक हय संगीतात तो खंय म्हणटालो गवय न्हय तो गवय म्हणटा जॅकेट बाब जगदीश बाब तो कंपनी नट हय मागीर दामबाब सत्यवान बी ते खाताले आनी नोरबाब कसलें हें करतालो नरू रोज म्हणजे आनी तांचो भाव एक दामोदर सुदाकर बी म्हणटा पेटंट म्हणटा गेलो ती भाशी कितें म्हजे कडेन लागीं ना तुका दाखयतालो आशिल्लो तागेलें पत्र येतालें ती म्हाका घालतात तशी गुळेली काय खंय आशिल्लो
ही अमकी नाटकां करपाची ही अमकी तुवें पाठ करपाचें आपूण येतलो फुडलें सगळें आपूण पळयत बी म्हणून पूण तांणी चडशीं ऐतिहासीक नाटकां ताका येताशीकच ऐतिहासीक अरे स्पेशल गुड्या कडल्यान परमिशन हाडलें रायगडला जागे ते ताका लागून नाजाल्यार आपूण म्हणटलो ते मला नाटक करून जाय आपल्या गुरू म्हणून आमगे सोयरो रे जाणा 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 जयबाब दोनीय हातूंत करतालो संगीत तो संगीत म्हण त्या हातूंत म्हण संगीत म्हणल्यार तातूंत भितर ऐतिहासीक नाटकां सुद्दां संगीत आसतालें न्ही आसताले नीक जात मराठा हय शाह तातूंत शिवाजी भितर म्हाका पळय याद संगीत जाता आसा शाह हय. शिवाजी नीक हय. जात मराठा संगीत हय आसा संगीत ना तें करीन ती इतिहासीक नाटकां ती पूण संगीताक संगीत हय. नीक जात मराठा आसा शाह शिवाजी नाटकां आसा आनी संगीत- आमचो संगीत कृष्णात सामारी हय, तोय काम करपी हातूंत बरें काम करपी कसले आवाजान म्हाका दिसता आनी श्रीपाद पसून केलें काय दिसता अशें म्हाका दिसता सारकें सांगूंक शकना तुका श्रीपाठ पूण काम करतालो आं तो मुल्ली मुल्ली बी हय, वो मुल्ली आशिल्लो मय बेणकार करतालो मय बाब तो श्रीपाठ केले पसून दिसता म्हाका ताणें तागेलें एक हें आशिल्लें ताका रंगयलो ना 5 मिनटां आशिल्लो सुद्दां हो घरांत न्ही तो रंगय तितलो रंगवतालो आनी आमचो शापाल व्हडलो भाव तुळसो तुळसो तेय करतालो म्हणजे तांगे ते म्हणजे हातूंक ऐतिहासीक नाटकां ऐतिहासीक नाटक ऐतिहासीक नाटकां बरें करतालो म्हणजे विष्णू सोडून हय विष्णून काम करूं ना ओदू म्हणटा आमी बराबर नातले आनी सुभाष आमी बराबर नातल्या हय हय शिवाय न्हू पूण हय. हो ना विष्णून काम करूं ना आनी तातूंत निमान बातो उल्लू 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 तो आमची बरोबर आमची कुरबां आशिल्लो तो आमची बरोबर बरोबर. ते पळय आनी हो शिवानंद म्हळ्यार संजुता बापूय शिवाप म्हणटा पळय ताका आमी तो 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 ताणें म्हाका ताजी याद जाणी केल्ली न्ही नाटकां काम केलां वीरभद्र बलता केला हांवें हय नाटकां ना ना म्हाका नाटक केलें ना नाटकां करूं ना वीरभद्र म्हाका पयलो याद जाता नाटकांक म्हाका तितली याद जायना म्हण नाटकां बी काम केलें काय ताणें नाटकांची ताजी याद जायना म्हाका मागीर निळकंठ भटकार शिवाजी मुणेरकार हय हे खंय सगळे हे सगळे खंय स्त्रीपाठ करपी पुंडलीक बाब भाटीकार हय पुंडलीक भटकार प्रॉम्प्टींग करतालो आनी नाटकांक काम करतालो पूण स्त्रीपाठ आनी सच्चितूय करतालो तागेलो चलो आं सच्चित आनंदान करूं ना ना आनंदान म्हाका दिसता की आमचे बरोबर एक कितें केलां हांगा सच्चितान केलां सच्चित करतालो अभय पळय नाटकां काडटालो हय. तेन्ना ते प्रत्येकाक पार्ट वांटून दितालो न्ही तेन्ना आनंदान म्हाका एक वर्स केलें काय दिसता मागीर चड न्ही चड न्ही. सच्चितान केला आं देवेंद्रानूय केलो दिसता म्हाका एक वर्स देवेंद्र म्हणजे आमगेलो तागेलो मुंबय आसता तो म्हणजे सच्चिता सचिता व्हडलो भाव व्हडलो भाव. व्हडलो भाव आमगेल्या म्हणटे हांव दिगंबर हय बाप्पान केला आनी मोहित बाबान केलो म्हणून हय मोहितान बी ते तांगेलो एक सेपरेट ग्रूप आसतालो केला. केला 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 आतां तो संजयाल ग्रुपाक काय तें म्हाका खबर ना पूण तो केला. ताणें एक पार्ट केला 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 म्हणजे हे पळय जें आसा पळय न्ही ना ताणें केला ना केलें म्हणून सांगपा आमगेल्या दादाले विष्णुले भुरग्यान कोणें कांय केलें ना 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 तें सांगपाक हय 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 आमी आनी सगळ्यांनी केलें हरशीं सुद्दां मोहितालो पळय रोल जो आसा तो अजून पर्यंत तो आपल्या हातूंत आसा न्ही तो कितें मोहितालो आतां अजुनूय तरी नाटकां काम करना हय पूण बाकी गेल्यार हळडुणी म्हण नाजाल्यार हय, स्वारी तें म्हण सगळें तें म्हणून तें करता. सगळें देवान तागेलें बरें आरोग्य दिलां आसता पुरो. आसता हय तागेलें बरोबर. चालू आसा सामकें. हय बरोबर तें चालू आसता चालू आसता तें. चालू आसता ती हांव गॅरंटी दिता हय हय ताका देवान आरोग्य दिलां पुरो अशें म्हणटात की वीरभद्र जो आसा पायकदेव जो आसा हय तो आमगेल्या उल्याक खंय पावता पावता सामको पावता आनी हाका लागून लोकांची श्रद्धा दिसान दीस ताजे बद्दल वाडत गेल्या भायलो लोक येता भायले लोक येता मरे सांगणी करून आनी हाका न्ही हरशीं सुद्दां पळय कितें जाल्यार पळय आमी पायका पाव म्हणटा पळय म्हणटा कित्याक पावता आमगे लोकांनी ताका टेन एन प्रोयन्स म्हूण आशिल्लो सांग्यार पुर्तुगीजां मस्ती टेन एन प्रोयन्स म्हणून आमगेले बाप्पालो सामको फास्ट फ्रेंड तो हांगा बी येतालो तो टेन प्रोयन्स म्हणून जाल रे तेन्ना ना जालें तुका याद ना टेन प्रोयन्स म्हणून ताणें स्वता सांगलां आपूण पुलिसांतल्यान हांगा सगळे पूल उडयले हे लिबरेशन जालें तेन्ना हय 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 आनी एकच सांग्यार उडयलें ना. हय तें म्हाका खबर आसा
जेन्ना पळय हो आतां आमगे सांगा वयर पुलिसूय आसा थंयच्यान पुलिसांतल्यान भायर सरपाक ताका कोण तरी गड्याचेर बरोवन उडोवनाक म्हणून तागेलो उतरी हय कित्याक ना म्हाका खबर आसा की जेन्ना पळय 1961 हय सगळी पळय इंडियन आर्मी भितर सरता हय आनी पुर्तुगीजां धांवडायता तेच वेळार सगळे घडाघड पूल उडोवपाक लागले. हय आमकांय कळ्ळें आमकां सांग्यावलो पूल उडयता म्हणून आनी आमकां सगळ्यांक सांगलें घरां रावनाकात भायर सरा म्हणून. हय म्हण आमी वचून सगळीं भायर पायका आमच्या विठोबा देवळा कडेन फाटल्यान थंय वचून रावले हय आनी रातभर आमी थंय रावले सगळे. हय पूण तुमी सांगता त्या प्रमाणे पायक देवाचे खंय ठाप 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 करून आवाज येवन ताणें सांगलें त्यानून ते खंय गेले सांगलें तो उडोवनाका म्हणून आनी त्या प्रमाणे तांणी तो तागेलो उतर ती हय आनी म्हगेर तोडणे ती ताणें बरोबर सांगलें तो बरोबर बाप्पाले आमगेलो भास्कराक भयंकर फ्रेंड आशिल्लो फास्ट आनी ताका लागून आमगेलो पूल उडयलो ना. बुडयलो ना केपें पासून सगळ्या सगळे उडयले सगळे उडयले तो उडयना केदी व्हडली सोसायटी आमगेली पायक देवाची 2-3 अनुभव घेतला काय ठरता भाव ह्यो जे पळय विश्वास दवरूंक जाय आनी तुका अनुभव येवंक जाय न्ही लोकांक सांगलें म्हूण जायना बेश्टें तुका उलयलें म्हणून हाडून तसो ताणें अशें सांगलें ताणें सांगिल्लें काय जालां आपल्या गोड्यार बसून आल्या त्या पुलाक भानगडी करनाका म्हणून. तुमी आमगेल्या उतरां मान दिवन आमकां ही म्हायती दिली त्या बद्दल तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच पायक देवान आनी तुमची कुलदेवी श्री शांतादुर्गा आनी तुमचे अशेंच आशिर्वाद घालचे आनी अशीच आमकां तुमच्या मार्गदर्शना खाल सेवा करपाक मेळची अशें सांगून हांवें सोंपयतां. देव बरें करूं. मार्गदर्शन म्हणून तें देवाचेर आमी दोगी नांवां ताणें करपाची पायक ना पूण अशें म्हणटा न्ही जाणट्यांनी खंय मातशें दुसऱ्यांक सांगपाक जाय जाय आनी आमी तें आयकूंक जाय हय आयकूंक जाय तें तितलें गरजेचें. ते सद्या दोनीय वस्तीची कमतरता जाल्या जाणट्यालें सांगप जाय आनी भुरग्यांक आयकुपाचें कमी जाला.